Welcome to the Garden of Glory. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची दोबाजीक परब समोर आमता. आयचो विशय वचात जिविताचो उंडो संवसाराक वांटात. आयच्या ह्या आधुनीक काळांत मनशां भितर खोल भूक आनी तान लागलोली आसा. ही भूक आनी तान कुडीची, भावनाची आनी आत्मीक. जेजू आमच्या जिविताचो उंडो, तोच आमची कुडीची, भावनाची आनी आत्मीक भूक भागयता आनी आमकां दादोशी करता. तर जेजूक वळखून घेवन दर दिसा मिसा भेटेंतल्यान ताका शेवून ताका आमच्या जिविताचो माज करून ह्या भुकेल्ल्या संवसाराक ताका वांटून दिवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवाची कृपा मागुया. सोम्या जेजू, दर दिसा मिसाचे भेटे वरवीं तूं आपली कूड आनी रगत आमकां शेवूंक दिता. पूण आमी मिसाचे भेटेचो मोग करून दर दिसा मिसाची भेट भेटोवन तुका शेवून आमची भूक आनी तान भागोवंक चुकल्या. सोम्या, काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, पवित्र संस्कारा वरवीं तुजें आसणें तूं आमकां अनुभवूंक दिता आनी तूं आमचो भरवासो जागयता. पूण पवित्र संस्काराक भेट दिवन तुज्या सांगाताक वेळ सारूंक आमी चुकल्या. क्रिस्ता, काकलूत कोर. सोम्या जेजू, जिविताचो उंडो शेवून आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडून बऱ्या कोरण्या आनी बऱ्या जिविता वरवीं जिविताचो उंडो दुसऱ्यांक वांटूंक तूं आमकां बळ दिताय. पूण शेळमोळीं क्रिस्तांवां आमी जाल्या. सोम्या, काकलूत कोर. अब्रामान झूज मांडलोलें थंय थावन जैतिवंत कसो परततालो तेन्ना मेल्किसेदेक सालेमाचो राजा आनी भोव ओर्त्या देवाचो यादनीक अब्रामाक भेटूंक आयलो. हें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें घेतलोल्या आयच्या पयल्या वाचपांत वाचूंक मेळटा. दुसऱ्या वाचपांत कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटींत भाग्यवंत पावलो निमाण्या जेवणार जेजून घडोवन दवरलोल्या परम संस्काराचो उगडास करता आनी परम संस्कार समोरमतात तेन्ना मोग, एकवट, संबंद एकामेकाक थंय गरजेचो म्हूण सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन व्हड मिलाग्र करता ही खबर मेळटा. ही मिलाग्र एक व्हड खुणा. कशे तरेन जेजू आमच्या जिविताचो उंडो जावन आमकां दादोशी करता हें आमकां सांगता. चिंतान ही वाचपां आयकोवया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मेल्किसेदेकान सालेमाच्या राजान उंडो आनी सोरो हाडलो. तो भोव ओर्त्या देवाचो यादनीक आसलो. ताणें आशिर्वाद घालून अशें म्हणलें, भोव ओर्तो देव, सर्गा आनी पृथ्वीचो रचणार, अब्रामाचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुज्या दुस्मानाक तुजे आदीन केलें देखून भोव ओर्त्या देवाक वाखाणणी. आनी अब्रामान आपले धन ग्रेस्कायेचो 10वो वांटो ताका दिलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना. म्हज्या सोम्याक
सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. सियोनाथावन सर्वेस्पर राज पोदवेची बेतकाटी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलोय. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. जल्मांत हावन तूं राजा, पवित्रतायेन पोरजोळीत. फांत्या आदी दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. सर्वेस्परान सोपूत दिला. दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. जबाब, मेल्किसेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासना सासनाक. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडची जी हांवें शिकोवन घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पिवण पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पिवण पात्र म्हज्या रोगतांत नवो करार. तुमी तांतलें पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पिवण पात्रांतलें पियेतात तितलेय पावटी सोमी पर्यान ताचें मरण तुमी परगोट करतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देवाच्या राज्या विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सोर भोंवती नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा खाणाचे पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसां. आनी ताणें परतिपाळ केलो, तुमीच तांकां कितें जेवंक दियात. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50 जोम्यांनी तांकां जेवणाक बसोयात.
तांणी तशें केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन सर्गाक दोळे लायले. देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. सगळीं जिवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जो मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावतां. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी परम संस्काराचो मोग पोरजेच्या काळजांत घालून पोरजेक जिविताचो उंडो वांटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आशिर्वाद दिता तो सूख भोगतलो. दुसऱ्यांक दादोशी करपी आपूण स्वता दादोशी जातलो. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जें पोरजेचें तें आपणाक दवरिना जावंक पूण तें तांचे सोबें पावोवन तांकां दादोशी करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजू म्हणटा, खावन सोरतात तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. दर दिसा जेजूची कूड आनी रगत शिवंक आमची जोण एकल्याची तान आनी भूक वाडोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. एकाच मोनान दिसपट्टीन तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक तांच्या एका एका घरांत एकठांय जातालीं आनी खुशालकायेन आनी काळजाच्या भोलेपणान तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जेजूची कूड आनी रगत घेतलोल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. नियाळ तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. लूक अवेस्टोर 9 ओळ 17. नियाळाक आदार. एक ओस्तोरी उपसयोगाक सांपडून बाजेर पडलोली आसली. 3 म्हयने चलची ना म्हणून दोतोरान सांगलोलें. फिरगोजेचे यादनीक आनी माद्री भयण्यो येवन तिच्या सांगाता मागणें करी आनी तिका पवित्र क्रिस्त प्रसाद दिताली. 1.5 म्हयन्यां भितर तिचीं पावलां सुटलीं आनी ती सवकास चलूंक लागली. देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. ताचेर विस्वास धरून चलतल्याक सांडिना. आयज जेजू म्हाका आपल्या कुडी रोगताची गोडसाण दिसान दीस मिसा भेटेन फावो करता. यादनीक भाव जेजूक आल्तारार हाजीर करतात आनी पवित्र संस्कार घेवन आमकां ही जेजूची गोडसाण दुसऱ्यांक वांटूंक कित्याक जायना काय
खरेंच आमी आमची अस्मिताय ओसोकताय आनी पातोक आमी वळखूंक गरज आसा. आमी आमकांच देवाच्या हातांत घालून देवाच्या सारकेली ताच्या रुपण्याची हें मांडून घेवंक जाय. जेजूचें मांस रगत घेतात तेन्ना आमचे कुडींत जेजूची पवित्रताय आनी दैवीक जिवीत व्हांवता. हें सोत वळखून घेवन दर दिसाक ही दैवीक कृपा आमी दुसऱ्यांक वांटूंक वावरूंक जाय. जशें जेजून म्हणलें, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दियात. जेन्ना लोकांच्या जिवितांत कोश्ट, एकसूरपण, उणेपण, भूक आनी निराशेपण येता तेन्ना बरें उतर, जाणवाय, बुद, काळजीदारपण, समजीकाय, भरवासो आनी भावार्थ दिवंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, दर दिसाक वेळ घेवन जेजूच्या मासा रोगता बोळान दुसऱ्यांची आत्मीक, काळजाची, मोनाची आनी कुडीची भूक मारूंक वावरूंक आमकां शिकोय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.